53व्या इफ्फी महोत्सवाच्या फाटभुंयेर पणजी ESG तशेंच आयनॉक्स वाठारांत सद्या इफ्फीच्या तयारेची कामां नेटान सुरू आसात। इफ्फीचो लोगो, इफ्फीचो मोर तशेंच सिनेमाची रिलां अशें मनमोहक डेकोरेशन्सा सयत म्हाकानीज पॅलेस तशेंच इफ्फी कार्यालयाचें रंगकाम ह्या वाठाराची नितळसाण तशेंच चेहरे तयारी ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा। हे शिवाय हो वाठार लायटींनी झगझगीत करपा खातीर रोशनायेचें काम सद्या हांगा सुरू आसा। इफ्फी जावपी हो वाठार आकर्षक करपा खातीर कामगार दीस रात काम करतना दिश्टी पडटात। इफ्फीच्या आयोजना विशीं खासा बसका तशेंच इफ्फीच्या हेर तयारी खातीर ESGच्या कर्मचाऱ्यांची कामाची घाई हांगा पळोवपाक मेळटा। गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या काळात इफ्फी महोत्सवाचें आयोजन दर वर्सा जाता। कोरोना महामारी उपरांत अंदू हो महोत्सव परत आपले पूर्वस्थितींत आयिल्ल्यान अंदू इफ्फीची मजा सिनेमा रसिकांक पयली भशेन अणभवपाक मेळटली जाल्यार इफ्फीच्या फाटभुंयेर सिने रसिकांनी गोंयाक हजेरी लावपाकूय सुरवात केल्ल्याचें दिश्टी पडटा।